जशे जशे दीस वयतले तशें तेजे परफॉर्मन्स आसा ते सगळ्यांक पळोवपाक मेळटले। आनी जे गोंयचे मुद्दे आसले, काल जेन्ना गव्हर्नर स्पीचाचेर विरेश उलयलो तेन्ना मॅक्झिमम सामान्य गोंयकाराचे जे प्रश्न आसले ते तितल्या टायमान 10 ते 15 मिनटान मांडपाक विरेश यशस्वी जालो अशें म्हाका तरी दिसता। सो कशें कितें फुडें आतां 10 दिसांचे असेंब्ली सेशन, आरजीची स्ट्रॅटेजी कितें आहा, खंयचे इश्यू घेतले, तुमचे कशें डिस्कशन चल्लां विरेशा? मेन आमचे जे आसा ते पोगो बील ते स्पिकरा कडेन आयज विरेश उलयतलो। आमी पळयतले की आमचे ते टेबल जाता काय ना ते आमी प्रेशर हाडटले ते टेबल करपाक, कित्याक हो एक मुद्दो मेन आसा। कित्याक ह्या मुद्द्याचेर सगळे जाण उलयतात गोंयकार गोंयकार म्हणून, पूण गोंयकार कोण तो डिफायन करिनात। ते गव्हर्नर स्पीच जावन नाल्यार बजेट स्पीच जावं फक्त गोंयकाराचे गजाली करता, पूण जो मेरेन गोंयकार कोण तो डिफायन जायना तो पर्यंत म्हाका दिसना की बाकी तरी कितें आसतलें पळय तेका चड कितें तरी वेटेज आसतली म्हणून। आनी गोंयकारांचे जितले मुद्दे आसतले ते ड्युअल वोटींग कार्डाचे जावं, स्लम्साचे जावं, ना जाल्यार बाकी क्रायम्स जाता तेजे जावं, इलिगल धंद्यांचे जावं, सगळे मुद्दे असेंब्ली नेक्स्ट 10 दिसांक आमच्या कडल्यान आमी मांडटले, विरेश मांडटलो आनी जाता तितले अश्युरन्सीस आमी सरकारा कडल्यान घेतले। तुम्ही जो पोगो बिल हाडलेले ते आता बाकीचे आमदार पळय अपोजिशन पार्टीचे ते तुमचे पोगो बिलाक हळूहळू सपोर्ट करपा लागल्या, त्या सायडीन उलोवपा लागल्या। टायम असो येतलो की सगळ्यांक तो सपोर्ट करचोच पडटलो, कित्याक गोंयकार आतां आवाज करपाक लागल्या। तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान लोक तेंकां कॉल करतात, तेंकां मेसेजी घालतात आनी तेंचेरूय प्रेशर आसा की तेंकाय आतां प्रूव करचें पडटलें। इतले दीस की फकाणां चलतालीं, कविता म्हटले म्हणून चलताले, नाजाल्यार टायमपासाचे गजाली केले म्हणून असेंब्लीन चलताले, पूण आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा तेका लागून तेंकां तो टायमपासूय करपाक मेळचो ना, ते कविताय म्हणपाक मेळचे ना। आनी कविता म्हटले जाल्यार आमी फाल्यां उठोन तेंकां ऑपोजूय करपाक शकतले आनी आमी उलयतले की बाबा हो टायम जो आसा तो कविता म्हणपाक ना। हांगा लाखांनी रुपया हांगा मोडटात, हांगा एक जनता आमची सामान्य गोंयकार आयज एक टायमाचें जेवण जेवतले जाल्यार त्या कडेन हे ना, पयशे ना, तो भुरग्यांक स्कुलाक एडमिशनाक घालतलो पयशे ना। सो हांगा कितें जाता तो टायम एवरी सिंगल मिनीट सारके युटिलायज जावपाक जाय, लोकांचो जो पयसो आसा तो युटिलायज जावपाक जाय। आनी हे पोगो बील आसा हे थोड्या दिसांनी एक टायम वचात तेका, पूण 100% मॅक्झिमम आमदारांक हे मानचेच पडटले आनी हे एक ना एक दीस पास जातलेच गोंयच्या असेंब्लीन। तुम्ही अपोजिशन जे MLAs आहा पळय, म्हणजे गोवा फॉरवर्ड आहा, आप आहा, तेंच्या कडेन बीन तेचेर उलयतले की बाबा एकठांय रावन ना, थोड्या गजालींचेर आमी उलयतात। पोगो बील ऑलरेडी आमी सगळ्यांक दिल्ले आसा, सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी व्हरून आमच्या प्रत्येक आमदारा कडेन दिल्ले आसा, फिजिकली तेंच्या ऑफिसान व्हरून दिल्ले आसा। थोडे आमदार मेळले तेन्ना, थोडे आमदार मेळोंक नासले। सो आमच्या कडल्यान आमी सगळ्यांक अपील केला, तेंकां बिलाची कॉपी धाडल्या, विरेशान तेंचो WhatsApp ग्रुप आहा तेचेर PDF कॉपी धाडल्या तेंकां आनी वाचपाकूय सांगला की हे बिल तुम्ही वाचून तुमच्या कडल्यानूय कितें सजेशन आहा ते कळपाक जाय। जर आमी इतलेंच म्हणटा, जर पोगो बील तुमकां मान्य ना, जर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्ले बील तुमकां मान्य जाल्यार तुमी बील कितें तरी करपाचें, तुमच्या सायडीसून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो तुमी सांगपाचो। आमी एंटी नॅशनल आसा, आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल जर आमी आसा जाल्यार तुमी कॉन्स्टिट्युशनल कशें आहा ते तुमी लोकांक प्रूव करपाचें, इतलेंच आमी मागणी